नमस्कार. आज आमच्या राजमाचीत आमच्या बरोबर आसा आयचे आमचे सोयरे जे जावन आसा एक बऱ्यापैकी कलाकार. ते बरीचशीं पारंपारीक वाद्यां वाजयतात. तासो वाजयतात, ढोल वाजयतात. ढोल तर ते सारको बरो बडयता, सारको एकदम झेताना हांवें पळयलें तांकां अशें करता आसतना. आनी ते एक गुणेस्त कलाकार स्वता ते स्टेजीर एक्टींग करता. आनी आमच्या इतिहासीक नाटकांनी संभाजी शिवाजी सारख्या कॅरेक्टरांची रोली ते करता. आनी ह्या अशा आमच्या गुणेस्त कामगारा कडेन एक जे खातें जें आयलां तें एक बऱ्यापैकी बरें खातें जें तांकां फावो अशेंच खातें तांचे कडेन आयलां. आमी म्हणटा की गोंय ही कलाकाराची खाण. गोंयान कसले कलाकार ना. गोंयान चित्रकार आसा, मुर्तीकार आसा, गायक आसा, वादक आसा, सगळ्या प्रकारचे कलाकार गोंयान आसा. आनी ह्या सगळ्या कलाकाराचेर खरें तर तुमच्या खात्याची कृपादृश्टी आसप खूब गरजेचें. तर आज आमी येवकार दिवया आमचे आयचे राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री गुणेस्त गोविंद गावडे. नमस्ते. नमस्कार. तुमकां पयल्यान पयलीं हांव विचारता की तुमी येतात फ्रॉम एक जमात, तुमची एक जमात आसा, तुमी तुमच्या जमातींतल्यान येतात. आनी हें आसलें म्हणटकीच कितें जालां, खूब फावटी हांवें स्वता म्हाज्या नदरेक आयलां, हांवें पळयलां की अशे जे लोक आसता पळय, म्हणल्यार आमी तांकां मागासलेले म्हणटा किंवा आदीम म्हणटा. ह्या लोकां कडेन कोणाचेंच लक्ष आसना. आनी एक आज बरी संदी आसा तुमकां तुमच्या ह्या आदीम लोकां खातीर जे फाटीं उरल्या त्या लोकां खातीर काम करपाचें. तुमी कितें तुमचो प्रोग्राम ह्या खातीर तयार केला? ह्या लोकांचे प्रश्न, ह्या लोकांचे समस्या आणि आवाज उठोवपा खातीर म्हाका दिसता हांव 2004 सातत्यान वावरतां. आनी ज्या वेळाचेर 2003 ह्या लोकांक एक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळ्ळो त्या दिसा पासून जे कागदाचेर काही गोष्टी आशिल्ल्यो त्यो प्रत्यक्षान उतरनाशिल्ल्यो. आनी म्हणूनच आख्ख्या गोंयच्या अनुसूचित जमातीन एक आंदोलन करपाचें ठरयलें. आनी त्या आंदोलनाक म्हजो खारीचो वांटो आशिल्लो. आनी आज तें आंदोलन तें आज पर्यंत ह्या लोकांक ज्यो सरकाराची साधन सुविधा म्हणून नाकात उपलब्ध करून दिवपाक जाय किंवा तांच्यो सोयी म्हणून नाकात किंवा विविध योजना जेणे करून ह्या लोकांचें अपलिपमेंट जातलें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो सातत्यान प्रयत्न आशिल्लो, आसाय बीन आनी मुखारू आसतलो. कारण ह्यो आदिवासी जमात जी आसा ती खास करून ग्रामीण भागांतल्या दोंगराचेर किंवा खेड्यापाड्यांनी किंवा कुळागरांनी राहणारे लोक, ज्या लोकांच्या दाराक सादी रस्त्यांची हांव गोश्ट उलयना, एक पायपाट सुद्धा ना. म्हणजे खंय तरी सपनां चडोवन किंवा ताणीन तयार केल्ली वाटेंतल्यान तांकां अजुनूय येवचें पडटात. ह्या लोकांच्या घरा कडेन आज प्रॉपर लायट ना. आनी लायट जर गेली जाल्यार ती 7-8 दीस येना असो तरेचो प्रकार आसा. आनी त्याच प्रमाणे जे अत्यंत म्हत्वाचें आमी जाका उदक हें लायफ लायन अशें हाजें म्हणटात तें पिवपाची उदकाचें सुद्दां आज खुबशे गांवांनी आज तेजो सुविधा उपलब्ध ना. आनी म्हणूनच जे वेळाचेर हांव आमदार जालो आनी आदिवासी कल्याण संचालनालयाचो ताबो म्हजे कडेन आयलो तेदे वेळाचेर हें हांवें प्रामुख्यान घेतिल्लें आसात. म्हणूनच पयल्यो म्हजे 3 गोश्टी आसात की रस्तो, लायट आनी पिवपाची उदक. तुमी आतां जेन्नाच्यान हें काम हातान घेतलें तेन्ना पासून ते आज वेर पर्यंत तुमकां कितें यश कितलें मेळ्ळें ह्या कामांत? डेफिनेटली यश मेळिल्लें आसा की म्हाका दिसता आज बरेचशे आमी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे आसात ते आमचे सुरवात आमी केल्ली आसा. सुरवात म्हळ्यार ताजे प्रोसिजर, कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या 4 वर्सां ह्या म्हाका दिसता आज हांव आमदार जाल्यार जवळ जवळ 52 ते 53 म्हयने जातले. पूण तातूंतले आमी जर हिशोब जर केलो जाल्यार 31 म्हयने आमगेले मनोहरबाब पर्रीकाराच्या आजारपणा सकल. दुसरी गोष्ट ह्या कोरोनाच्या संकटाच्या भितर जवळ जवळ 17-18 म्हयने सुद्दां आज गेल्ले आसात. एकंदरीत जर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी पळयल्यो जाल्यार आमचे कडेन थोडोसो कालावधी आशिल्लो. म्हाका दिसता आज पयर हांव उदाहरण जर घेवचें जाल्यार कार्ला गांवांत हांव गेल्लो आशिल्लो. आनी
सांगेच्या आमदारान नुकतेच पयर एक फेसबुकाचेर पोस्ट घातिल्लो आसा की 2 MLD प्लांट आपण घालता आणि तो म्हज्या डिपार्टमेंटाच्यान थंय हांवेनूच स्वता फुडाकार घेवन तो मुखार हाडिल्लो आसा. केपें सारकेल्या भागान, पाडी सारकेल्या भागान अजूनही उदक त्या झरीचेर वचून ते अशे पेल्यांनी भरतात, थंय उदक ना. पण एक कितें आसा, म्हजो एक प्रायम फोकस आसा, जे जाग्याचेर उदकाची पायपलायन पावपाक शकना त्या जाग्याचेर नॅचरल रिसोर्स जो आसा तो सोदून काडून सद्या तात्पुरते ते उदक फिल्टर करून ह्या लोकांक तुम्ही हो जो उपक्रम सुरू केला पळय हो खरेंच बरो आसा. कित्याक हांवें स्वता पळयलां गांवगिऱ्या वाठारांनी लोक तुमी सांगता तशे कशे पेल्यांनी आनी बारीक झर व्हांवता आनी ते पनाक थंय तें आयदन दवरता, कळशी दवरता, कितें दवरता आनी तो कळशी भरपाक वरांची वरां लागता. बरोबर. आनी तें उदक ते घरा पिवपाक वापरतात. तशेंच कपडे सुद्दां धुवपाच्या वेळार तांच्यानी अशीच खंय तरी चॅनल केल्लें आसता आनी वयर खंय तरी उदकाची थेंब 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 उदक पडटा आनी तें उदक सांचून मागीर सकयल येता. बरोबर. तुम्ही आज म्हणटा पळय तुम्ही कांय गोश्टी केल्या आनी हो MLD 2 MLD प्लांट येतलो म्हणटा पळय खरेंच बऱ्यांतली एक बरी गोश्ट आसा. आतां आमी तुमच्याच खात्याच्या एका हेजे कडेन या ना तरी आसतना हेजे हांव कित्याक हांव प्रत्यक्षात म्हाका उदका कडेन कित्याक लागींचो संबंद आसा, कारण हांव म्हाका दिसता जवळ जवळ 2000 पयलो सुद्दां आमी झरीचेंच उदक पिताले आनी म्हाका दिसता एप्रील आनी मे म्हयन्यान जर आमी पळयलो जाल्यार एक कळशी भरपा खातीर आमकां जवळ जवळ 15 ते 20 मिनटां लागताली आनी प्रत्यक्षात आमी स्वता झरीर वचून हें उदक हाडटाले. अशी परिस्थिती कोणाचेर येवची न्ही हो म्हाजो. आनी ही फक्त हांव अनुसूचीत जाती आनी जमातीचेर संदर्भान उलयना, कारण हे सगळे लोक जे गोंयकार जे आसात, जे स्थायीक जे आसात, त्या लोकांच्या हिता दृश्टिकोनांतल्यान हांव निर्णय घेता. इट इज नॉट ओन्ली मीन दॅट हे फक्त अनुसूचीत जमातीच्या लोकां खातीर हांव करता. तातूंत भितर सरसकट जे जनरल लोक आसात किंवा इतर अदर बॅकवर्ड क्लासीस जे आसात तांचे खातीर सुद्दां ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हांव करता, कारण उदका खातीर कोणाक कोणी मारचें न्ही हो म्हजो एक सिद्धांत जावन आसा. आनी उदक म्हणल्यार जीवन अशें ताचें डेफिनेशन आसा. बरोबर. उदका शिवाय कोणूच मनीस जगूंक शकना. कित्याक एक दीस 2 दीस उदक 3 दीस उदक पियेना रावलें जाल्यार तो मनीस दुयेंत पडटलो, तो मनीस बरो आरोग्य ताचें उरपाचें ना. बरोबर. अशें सांगतात. आतां म्हटलें कितें की तुमचो विशय हो तुमकां याद आसतली, कदाचित ती तुमच्या खूब भुरग्यापणांतली गजाल आसूं येता अशें म्हाका दिसता. खूब वर्सां पयलीं फर्मागुडयेर एक आदीम लोकोत्सव जाल्लो. बरो एक असो उत्सव एक जालो जंय गोंयची पुराय लोककला, म्हाका दिसता हांवें पयले फावट पळयलें धनगर नृत्य हें पयले फावट हांवें आदीम लोकोत्सवान थंय पळयलें. ताच्या उपरांत लोकोत्सव खूब जाले आनी ह्या लोकोत्सवांनी जे कला अकादमीन लोकोत्सव केल्या त्या लोकोत्सवांनी सगळे पुराय भारतांतले लोक येताले आनी आपली कला सादर करताले आनी आमचे गोंयचे 1-2 पंगड आसताले. हांव म्हणटा, हांव तुमकां विचारता की तुमी स्वताक गोंयकार, तुमी एक कलाकार, हो आदीम लोक उत्सवा सारको एक उत्सव आनी गोंयांक जावप खूब गरजेचें. आनी तें सुद्दां कोणाक हांव म्हणटा की तुमी आतां सांगलें पळय की गांवगिऱ्या वाठारांनी, हांवूय म्हणटा की खूब कलाकार आसात आदीम जमातीचे लोक, आनी हो जो आदीम लोक उत्सव जाल्लो तसलो एक लोक उत्सव गोंयांत जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमकां कितें दिसता? ना बरोबर आसा. आनी हांव तुमच्या फाटल्या प्रश्ना कडेन वळता की ज्या वेळाचेर लोकोत्सव गोंयांत जातालो त्या वेळाचेर पयलू फक्त गोंयचे 2 पंगड आशिल्लीं. पण ज्या वेळाचेर हांवें हें कला आनी संस्कृतीक संचालनालय म्हज्या खांद्याचेर घेतलें त्या वेळाचेर वट्ट 48 गोंयच्या जे लोककला जी पथकां जी आसात त्या लोकोत्सवाक तांची कला सादर करपाची संदी देणारो मनीस हांवूच जाण आसा. म्हणजेच त्या लोककलेंतल्यान हांव घडिल्लो आसा. हांव म्हजी लोककला फक्त गोंयांत पुरतीच ना, तर ज्या वेळाचेर जेन्ना आमी 14, 15, 16 वर्सांचेर आशिल्ले त्या वेळाचेर आमी ही लोककला विविध राज्यांनी घेवन वताले आनी तातूंत भितर हांव एक पार्टिसिपंटूय आशिल्लो. आनी अशे वेळाचेर म्हाकाय दिसता की खंय तरी गोंयचे लोककला कलाकार जे आसात जे ग्रामीण भागांतल्यान तांचे रावतात आनी तांणी ही आज आदीम जी संस्कृती जी आसा ती टिकोवन दवरलेली आसा. तांकां खंय तरी एका राजधानीन शहरान सारको एक प्लॅटफॉर्म व्यासपीठाचेर तांणी परफॉर्मन्स करचो. इतलेंच न्ही तर ह्या लोकांनी सुद्दां इतर राज्यांनी आनी इतर देशांनी सुद्दां परफॉर्मन्स करचें हें म्हजो एक हें आशिल्लो. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज हांवें कितलेशे पंगड जे आसात ते आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर सुद्दां धाडिल्ले आसात. आनी वेस्ट झोन सेंट्रल कल्चरलच्या माध्यमांतल्यान आनी ICCच्या माध्यमांतल्यान आज खुबशे ह्या लोकांक ह्या पथक जे आसा तांकां आज संदी दिल्ली आसा.
तुमकां एक सांगता, हांवें खूब वर्सां पयलीं अशीच हांव जेन्ना सरकारी नोकर आसलो तेन्ना हांव सांग्यार गेलो. भोवतेक सांग्यारच आसूंक जाय तें, एक्झॅक्टली याद ना, पण हय सांगेत आसूं येता. थंय हांवें एक रणमाली पळयली. कित्याक तुमी लोककले विशीं तुमकां खूब जाण आसा तुमकां म्हणून म्हणटा. आनी ती अशी रणमाली पळयलें की हांव सामको सरप्रायज जालो. त्या रणमालेन रावण शिवधनुश्य उखलता आनी तें तेजे छातयेर पडटा आनी सीता माळ घेवन उबी आसा. इतक्यान लक्ष्मण थंय तें शिवधनुश्य आपूण एका हातान उखलता, सायडीक दवरता, ना दवरिना, हातान उखलता आनी इतक्यान सीता माळ घेवन फुडें येता घालपाक लक्ष्मणा. तेन्ना लक्ष्मण ताका सांगता, सीते सांगतो श्रवण कर, माझा भाऊ राम गोरा गोमटा आणि किल्लाचा कोमटाय, तू तुझी माळ या धोणशाला घाल. हांव सरप्रायज जालो, कित्याक आमी रामायण जें वाचलें आनी आयकल्लें की सीता स्वयंवराक स्वता राम हजर आसलो. तर सांगेच्या ह्या लोकांनी अशें सांगून दिलें की राम थंय हजर नासलो, तो ऋषीचें रक्षण करपाक खंय तरी गेल्लो आनी लक्ष्मण स्वयंवराक आसलो तेजो प्रतिनिधी म्हणून. आनी सीताक ताका माळ घालपाक जेन्ना वता तेन्ना तो सांगता, सीते सांगतो श्रवण कर, अर्थ तो ते लोकांची भाशेन, तुजी ही माळ या धोणशाला घाल, माझा भाऊ राम गोरा गोमटा आणि किल्लाचा कोमटाय. कील आमी भाजी करता पळय तेजो कोम नाजूक सारको आसता, इतको म्हजो भाव नाजूक आसा. आनी हें पळोवन हांव सारको सरप्रायज. ही जी लोककला आसा पळय ती लोककलेक सुद्दां उठाव मेळोंक जाय आनी ती लोककला आयज जिवी उरोंक जाय. ह्या संदर्भान तुमचें कितें मत आसा? म्हाका याद जाता की रणमाले हें खास करून प्रामुख्यान आमच्या 70च्या त्या भागान आढळता. आनी रणमाले आनी जागोर हो एकेच तरेचो असो एक लोककला प्रकार जावन आसा, ते एक लोकनाट्य जावन आसा. आनी जागोर आनी रणमाले एकत्र येवचे म्हणून आमचे ऑल गोवा जागोर एसोसिएशनाच्या माध्यमांतल्यान पयलेच फावट ज्या त्या वेळाचेर आमी होस्ट आशिल्ले त्या वेळाचेर ह्या रणमाले पथकाक आमी त्या जागोर महोत्सवाक पार्टिसिपेशन जावपाक संदी दिली. आनी एक मित्रत्वाचें नातें. रणमाले म्हळ्यार कितें, त्या कलेचो प्रसार 70 भाग सोडून बाकी ते अंत्रूज महालान सुद्दां येवच्यो. जशें तुमी आत्ताच म्हणिल्लें आसा की सांग्यान सुद्दां हो प्रकार बरे पैकी उबारून दवरिल्लो आसा आनी एका वेगळे तरेन तेज्यान आनी तेजी गोश्ट जी आसा खरें म्हणल्यार रणमनांतल्यान आनी जागरांतल्यान जे पयलो आदीम जे कितें संस्कृती जी आशिल्ली ती लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. आनी हेंच जर आज लोकांक जाय, गोंयचो इतिहास किंवा ह्या कले आनी संस्कृती विशयाचें ज्ञान, त्या ज्ञानाचे भंडार आज भुरग्यां भितर येवन तातूंत खुबशे जाणांक एक कलेच्या मळाचेर आज खुबशे जाण PhD करतात. ही सुद्दां तांकां खूब लाभदायक आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान कलेक वाव दिवप हें म्हजें पयलें कर्तव्य जावन आसा. पण बरींच वर्सां जालीं हांवें पळयलां की सद्याक गोंयान रणमाले किंवा हेर हे जे लोकप्रकार आसात ते खंयच सद्या आतां कमी जायत गेल्या. आनी चडशे हे आतां दिसता खंय जर म्हटल्यार ते स्टेजीचेर दिसता आनी त्या लोककलाचे जे प्रकार आहा त्या प्रकारांनी खुबश्यो सुदारणा केल्ल्यो आसता, मॉडिफिकेशन जाता, मॉडिफाय करता. हांवें एक कणकुंबी दोडा मार्गा फुडें कणकुंबी गांवांत एकदां म्हाका वचपाचो योग मेळ्ळो आनी थंयसर हांवें रणमाली पळयली आनी हांव सारको सरप्रायज. सगळे कलाकार जे आसले पळय ते गोंयकार कलाकार एक दोन ग्रूप गोंयचे आसले, बाकी सगळे लोक दोडामार्ग आनी कणकुंबी वाठारांतले. तेंच्यांनी जी रणमाली सादर केल्ली ती पळोवन हांव अचंबीत जालो. हांव म्हणटा कितें, हे जो बदल करतात पळय हें आतां कितें आसा, हें आदीम आनी हें कल्चर संस्कृताय ही गोंयची, तितून बदल जावप बरोबर ना. एक्चुअली बदल जावपाक जायना ह्या मता कडेन हांव ठाम आसा. पारंपारीक म्हळ्यार कितें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच म्हज्या जेन्ना जागोर महोत्सव जेन्ना जातालो आनी हे रणमालेचे काही प्रकार आमी त्या जागोर महोत्सवाक आस्पाव करून घेतलो, त्या वेळार रणमालांतले तज्ञ आनी जागोरे विशयी ज्ञान आशिल्ले यांचे आमी एक वर्कशॉप घेतलें त्याच माचयेचेर. आनी हो विशय प्रामुख्यान थंय आयिल्लो आशिल्लो. कारण आमी पारंपारीक जर आमी म्हणटात जाल्यार ताची पारंपारिकता खंय तरी कमी जावपाक जायना, किंवा आज आधुनीक जें युग जें आसात किंवा एक वेगळे वेगळे फॉर्म्स जे आसात तितून मिक्स फॉर्म म्हणटा ते जावपाक जायना. ह्या गोश्टी कडेन हांव ठाम आसा. आनी म्हणूनच आज हांवें असो तरेचो एक निर्णय घेतिल्लो आसा. म्हजे कला आनी संस्कृतीक संचालनालयांतल्यान
अशे तरेचे जे कला प्रकार जे आसात त्यांचे डॉक्युमेंटरी करपाची ऑडियो एज वेल एज व्हिडिओ आणि म्हाका दिसता सत्तरी आनी काणकोण महालांतले जे दोनी जे कला प्रकार जे आसात तांकां आमी आज त्यांची डॉक्युमेंटरी जाल्ली आसात. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की येणारे 1 ते 1.5 वर्सां भितर संपूर्ण गोंयचो जो कला प्रकार जो आसा ती संस्कृती जी आमची आसा ती आमी डॉक्युमेंटरी करून घेतले. जणू काही मुखार भावी जी पिढी जी येतली त्या पिढी ही कितलोय जर तेजो जर वेगळे तरेन जर तेजो बदल जर घडून जर हाडलो जाल्यार हें अशें नाशिल्लें, हो प्रकार ओरिजिनली असो आशिल्लो हें तांकां मतीन येवपाक शकता आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक भुरग्याक तो अभ्यास करपाक शकता. पूण आज कितें जाल्लें आसा, आज खरोखरूच रंगबेरंगी कलरफूल जग आसा आनी खुबसो नवो भुरगो येता. तातूंत भितर वेगळे वेगळे सूर, वेगळे वेगळे ताल आणि वेगळे वेगळे वाद्य आपली जी कला गुण जे आसात ते दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पूण ह्या सगळ्या प्रयत्नान आमची पारंपारीक जी संस्कृती जी आसा ती नश्ट जाता. ते जावपाक जायना, कारण ते आमच्या पुर्वजांनी तयार केल्लें, रचिल्लें तेंची गीत आणि ती सूर जो आशिल्लो किंवा तो गायनाची जी चाल जी आशिल्ली आणि ती वाद्य जी आशिल्ली ती वेगळीच आशिल्ली. घडये एखाद्या वेळा आमी अशें धरुया की त्या जाणटेल्यांनी त्या वेळाचेर ही कला संस्कृतीचो उगमच जर करूं नाशिल्लो, निर्मिती जर जावं नाशिल्ली, म्हाका दिसता आज आमी तातूंत रिमिक्स करपा खातीर आमी मुखारूच सरचे नाशिल्ले. म्हणून तो तेंचो सेंटिमेंट, तांचो शान आनी मान आनी तांचो तो विचार जो आसा तो राखप आमचें आज सारकेल्यांचें कर्तव्य जावन आसा. म्हणून हांव सातत्यान म्हणटा आनी डीव्हीडीच्या वेळाचेर सुद्दां काही गोश्टी हांव उलयता आसतना तातूंत भितर बदल घडोवन हाडपाक जायना. पारंपारीक हें पारंपारीकूच जावन आसा आनी तेजी पारंपारीकता तशीच मुखार वचपाक जाय हे ह्या गोश्टी कडेन हांव ठाम आसा. तुमी आतां एक बरो विचार सांगलो सारको, म्हणल्यार हें सगळें प्रिजर्व करून दवरपाचें, हें तुमी रिकॉर्डिंग ऑडियो व्हिडिओ करून दवरतलें म्हटलें. अशेंच बऱ्याच वर्सां पयलीं कोंकणी अकादमीन गोंयचे कितलेच लोकोत्सव, हांवें तुमकां म्हटलां पळय सांग्यावयली रणमाले जंय लक्ष्मण स्वयंवराक गेला हें दाखयल्लें, तें सुद्दां रिकॉर्डिंग करून कोंकणी अकादमीन दवरलें. पण त्या वेळार VHS कॅसेटी आसताल्यो, बरोबर, आनी त्यो कॅसेटी प्रिजर्व करपाक कोंकणी अकादमीकूय जमलें ना आनी कला अकादमीकूय जमलें ना. जें कितें डॉक्युमेंटेशन जाल्लें पळय तें सगळें डॉक्युमेंटेशन तें पिड्यार जालें. आतां मागीर CD आयल्या उपरांत लोकांक दिसता कितें हाय CDचेर घातलें कितें सगळें तशें उरतलें म्हणून. थंयसरूय CDक सुद्दां ड्रॉबॅक आसा. आतां एक गोश्ट, समजा तुमी हें युनीट तयार केलें हें सगळें प्रिजर्व करपाचें, तर तें प्रिजर्वेशन ज्यो DVD जातल्यो त्यो प्रिजर्व कश्यो करप हेचो सुद्दां तुमी तेजेर लक्ष दवरचें पडटलें. नाजाल्यार DVD करून दवरल्यो म्हणून तांकां फंगस जावन त्यो कोरोड जाता आनी त्यो पिड्यार जाता. तें जावं नये म्हणून सक्षम अशें युनीट जाय जे केल्या उपरांत, स्टोर केल्या उपरांत तें प्रिजर्व कायमचें उरतलें, सासणाक उरतलें, अशें जतनाय घेवपी लोक थंय आसूंक जाय. हें तुमकां म्हजें एक सजेशन आसा. हेजें एक उदाहरण दिता आसतना कला अकादमीन गोमंत दर्शन म्हणून बरेच वर्सां पयलू एक लोकसंगीताचो कार्यक्रम हाडिल्लो आशिल्लो आनी सबंद भारता भितर ताजें एक नावलौकीक संपादन केल्लें आशिल्लें. आज परत 60 वर्साच्या निमित्तान हिरक महोत्सवाच्या निमित्तान हो परत गोमंत दर्शन माचयेर हाडचें अशें कला अकादमीच्या संचालक मंडळान ठरयलें. पूण ताजे पयलूची जी जशी तुमी म्हणिल्ली ती कॅसेट जी आशिल्ली ती आमचे कडेन रील रुपान आशिल्ली. आज ती आमकां खंय तर मेळ्ळी आनी हांवेंच ती DVD आमकां दिल्ली आसा. ओके, त्याच रुपान आय एम व्हेरी थँकफूल टू यू, कारण तुजे सारकेले मनीस ते अशे विचार करपाक शकतात म्हणून आज तो आमकां दस्तऐवज आमच्या हातान मेळिल्लो आसा. तरी आसतना आमी ताका आज नवे सीडीच्या रुपान रुपान आमी एक परत ताका एक हाडिल्ले आसात. एटलिस्ट आवाज तरी येता आनी ते आवाजा धर्ताचेर आमकां कितें करपाक जाय ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमचें काम चालू आसात. म्हूण डेफिनेटली आमी आज खुबशे कडेन इन्वेस्टमेंट करतात. पूण जर आमचें आशिल्लें सोडून आमी दुसऱ्याक जर जोपय जर मारपाक जर लागले जाल्यार आमी दोनूय गमोवन बसतले. हें जावपाक जाय म्हणून म्हजे तकलेन तो विचार आयलो आनी म्हणून रिस्टोरेशन म्हणजे आमचें प्रिजर्वेशन करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजें पावलां मारप सुरू आसा. खूब गरजेचें. बरो विचार, खूब बरो विचार. आतां तुमकां एक मातशें आमी एक वळण घेवया. तुमी एक कलाकार, तुमी नाटकांनी कामां केलीं, राजाची कामां केलीं, संभाजी राजे, शिवाजी राजे ही कामां केलीं. ही कामां केल्या उपरांत तुमच्या मनात असो विचार आयलो की आतां आपणें खऱ्यांनीच राज्य करूंक जाय. आनी एक कलाकार राज्य कसो करतलो, तर राज्य करपा खातीर एकूच मार्ग आहा तो म्हणल्यार राजकारण.
आनी तुमी राजकारणांत गेले अशें जर हांवें म्हटलें जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें? नॉर्मली जे वेळाचेर हांव पण राजकारणाक तुमी कित्याक राजकारणांत गेले असो हो प्रश्न आहा म्हाजो. ना राजकारण येवपाचो म्हाजो प्रामुख्यान म्हणल्यार म्हजें समाजकारण. ज्या समाजाचेर अन्याय जातालो, ज्या लोकांचेर अन्याय जातालो, कारण हांव राजकारणान जो आयिल्लो आसा त्या नाट्यकलेचो एक ताका भाग आसात, तो एक पल्लू आसात, पूण ज्या वेळाचेर हांव सामाजीक कार्य करतालो तो मागीर विविध पयलू म्हणजे आमच्या समाजा कडेन किंवा अनुसूचित जमातीच्या आंदोलना कडेन नातें नाशिल्लें, पण जवळ जवळ म्हाका 7वीक 8वीक आसतना बारीक लोकांची कामां करपाचो म्हाका खूबच छंद आशिल्लो आनी त्या समाजकारणांतल्यान खुबशे जाणांक निवडून हाडिल्ले आशिल्ले. आनी राजकारणांत जर हांव म्हज्या इच्छेन येवना तेवूय सांगता, म्हाका लोकांनी मुखार हाडिल्लो आसा. मडकय मतदारसंघांतल्यान हांवें निवडणूक लडयत. खरें म्हळ्यार म्हजी राजकारणांत येवपाची मनान सुद्दां हांवें केन्ना स्वप्नांत सुद्दां चिंतून नाशिल्लें, पूण लोकांनी तो मुखार हाडिल्लो आशिल्लो आनी ते नंतर मुखार व्हरपा खातीर म्हजी जिद्द आनी म्हजी चिकाटीच्या बळाचेरूच हांवें राजकारणाक आयिल्लो आसा. राजकारणांत येवचे पयलू नाट्यकलेच्या क्षेत्रा कडेन कसो नातें आयलें. शिवगोमंतक हे विष्णू सुर्या वाघ हे लिखीत आमचे कला अकादमीच्या अनाट्य स्पर्धेक ते सादरीकरण जाल्लें आशिल्लें आनी त्या मध्यंतराक एक राज्य अभिषेकाचो प्रवेश आसा आनी तो राज्य अभिषेक जालो नंतर खुबशे जे कलाप्रेमी जे आशिल्ले, जे आमचे रसिकजन जे आशिल्ले, ऑडियन्स जे आशिल्ले, तातूंतले बरेच जाणांनी माचयेचे फाटल्यान येवन ग्रीन रूमान येवन सांगलें, ज्या तरेन तुजो आज हांगसर राज्याभिषेक जाल्लो आसा असोच तरेचो राज्याभिषेक गोंयचे विधानसभेक आमकां पळोवपाक मेळपाक जाय. ती तो एक स्फूर्ती म्हजे भितर आंगान घोळी आनी त्या दिसा पासून म्हाकाय दिसलें की लोकांची सेवा जर करतले जाल्यार समाजकारणाचे बरोबर राजकारणांत सुद्दां येवप हें तितलेंच म्हत्वाची गोश्ट आसा. हांव दोतोर काशिनाथ जल्म्याचें नांव घेतलो कारण तो सदांच आपल्या भाशणांत म्हणटालो, समाजकारण आनी राजकारण हे एकाच नाण्याचे 2 बाजू आसात आनी दोनूय बाजू जर एकठांय जर आसल्यो जाल्यार आमी बरे तरेचे लोकांक न्याय दिवपाक शकतात. आनी म्हणूनच ह्या राजकारणाक प्रवेश करपाची म्हजी इच्छा जाली आनी जे लोक म्हाका फोर्स करताले मनात सुद्दां नासतना तांकां हांवें होकार दिलो आनी त्या दिसा पासून राजकारणाची प्रवेश हांवें घेतलो. पूण ह्या पोजिशनाचेर पावपा खातीर म्हाका जवळ जवळ 17 वर्सांचो प्रदीर्घ असो काल म्हाका रावचो पडलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज हांव म्हजे परीन लोकांक म्हजी जी 4 खातीं जीं आसात त्या 4 खात्याच्या अंतर्गत म्हजे कडेन जाता तितलें बरें दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. तुमकां जर असो हांवें प्रश्न केलो की समजा तुमचेर कोणी थापट मारलें जाल्यार तुमी तेजेर मूठ मारतले काय ताका माफी दितले? डेफिनेटली आज ह्या गोष्टीचो एक थापट मारलें जाल्यार ताका कित्याक मारलें हो प्रश्न प्रत्येक जाण करपाकूच जाय. एक टायम म्हज्या आयुश्यान अश्यो खुबश्यो घडामोडी घडिल्ल्यो आसात की मारलें हांवें घेतलें, पूण म्हजो तोवूय एक स्वभाव आहा. कारण लेट मी टॉक व्हेरी ओपन विथ यू. एकदां मारलें, दोनदां मारलें, ठीक आसा, पण तिसरे फावटी हांवच न्ही खंयचोच मनीस घेवपाक शकना. जर तिसरे थापट जर घेतले जाल्यार तो मनीस दैंत जातलो आनी ताज्या हातींतल्यान काही गोष्टी अघडीत घडपाक शकता. आनी म्हणूनच आपलें संरक्षण करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण ऋषी मुनीच्या काळान सुद्दां अशे तरेचें संरक्षण किंवा आपल्याक विनाकारण, आनी म्हाका एक गोश्ट सांगता, विनाकारण म्हजेर आरोप करपाक जायना, पूण ते आरोप कित्याक केले. आनी हांव असो एक मनीस, एक कोणी जर समजा तुवें म्हजेर जर आरोप जर केले, हांव तुजे विशयी दुसऱ्या कडेन केन्नाच उलोवपाना. हांव तुका स्वता येवन मेळटलो, बाबा तुवें म्हजेर आरोप केल्ले आसात ते खरे आनी कित्याक लागून केले. काही गोष्टी अश्यो जातात न्ही, म्हाका अनुभव आयल्यान काही उलयता आनी हे म्हजे विचार आतांचे न्ही, हे म्हजे विचार बरे 7वीक 8वीक आसतना विचार. कारण हांव दुसऱ्याचें आयकून केन्नाच हांव निर्णय घेना. दोनूय पयलू हांव बाजू आयकतात आनी नंतरूच निर्णय घेता. कारण इन्स्टिगेशन करणारे खूब जो लोक आसात, पूण तातूंतल्यान कितें तांकां बेनिफीट मेळटलो आनी आपल्याक ताचो फळ कितें मेळटलें हें आपूण स्वता विचार करपाक जाय. आनी म्हणूनच दोनूय बाजू हँडल करून आपूण कितें आसा ते प्रमाणे आमकां मुखार वचपाची गरज आसा. आतां तुमी आरोपाची गजाल केली, बरोबर, म्हणून एक आरोपाची याद जाली आनी तो आरोप तुमचेर हांव करता. बरोबर, हांव करता म्हणजे हांव करिना, पण तुमचेर असो एक आरोप आसा की तुमी खंय अनुसूचित जमातीचे जे फंड आसता, पयसो आसता, तो पयसो मार्केट कॉम्प्लेक्साक वापरलो, असो आरोप तुमचेर आहा. हो आरोप जो आसा पळय न्ही, तो राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान जावन आसा.
अनुसूचित जमातीचो फंड हो बाणस्तरीच्या मार्केटाक वापरलो. ह्या बाणस्तरीच्या मार्केटाक येतात भितर कोण येतात हो पयलो जे आरोप करणाऱ्यांनी विचार करपाक जाय. बाणस्तरीचेच किंवा म्हजे भोम अडकोणचेच विलेज पंचायतीचे थंय लोक येनात, थंय आख्खे तिसवाडी लोकांचे येता, अंत्रुज महालातले संबंध पुराय गोंयांतले लागीं वाठारांतले. गोंयचे लोकांतले व्याजर आनी चडशे पयलू जे लोक कितें जाले येताले ते ट्रायबल लोक आसात. हो जो फंड जो आसा तो केंद्र शासित फंड जावन आसा, तो स्टेट गव्हर्मेंटाचो फंड न्ही. आणि खंयचोय जर फंड आमी खंयचे प्रोजेक्टाक वापरतात थंय कायदे कानून केल्ले आसात, रुल्स एंड रेग्युलेशन आसात, बिझनेस रुल्स आसात. आणि त्या कायद्याक त्या योजनेचे प्रमाणे ते पयशे थंय इम्प्लिमेंट जाल्ले आसात. म्हाका एक सांग पळया, ज्या वेळाचेर फायनान्शियल डिपार्टमेंट हातूंत भितर आस्पाव जातलो, जेन्ना कन्करन्साची आमकां गरज आसा, त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी बाजू ज्यो आसा त्यो तोलून मोलून पळयतात आणि नंतरूच ताका एप्रुवल दितात. हो बाणस्तरी मार्केट जो आसा, जे आरोप करणारे जे आसात तेंच्यांनी हेजे पयलू केन्नाच कांय केलें ना. आणि जो कोण करता तांकां दुखता. म्हणजे आमी राजकारणान 20-25 वर्सां आसून आमकां जमलें ना, तर ह्या भुरग्यान येता फक्त 2.5 ते 3 म्हयने. त्या वेळाचेर म्हाका फक्त बाणस्तरीचें फावंडेशन घातलें, त्या वेळाचेर म्हाका फक्त 2.5 वर्सां जाल्लें आशिल्लें हांव राजकारणान येवन आमदार जावन. तो करपाक शकता, पण आमी फेल ठरले ना. म्हणजे त्यांचे अपयश लिपोवपा खातीर हे आज आरोप जातात, हे हांव म्हणून. आता खूब लोकांक खबर ना की बाणस्तरी मार्केट म्हणल्यार कितें. तुमी आतां एक याद केली की ह्या बाणस्तरी मार्केटान त्या वाठारांतलेच लोक न्हय तर 30 वाडींतले लोक सुद्दां येताले. दुसरी एक गजाल अशी हांवें आयकल्या की ह्या मार्केटाक आनी स्वता म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां मार्केटाचें रूप कशें कितें तें, की जंयसून कुमारजुंयाचो कालवो व्हांवता पळय बाणस्तरीच्यान, थंय सकयल एक बंदरशें आसा. बरोबर. आणि थंय व्हडले व्हडले कोठवे येवन पयले लागताले माल घेवन येवन, आनी तो माल मार्केटा खातीर थंय ते खाली करताले. हें खुबशे जाणांक खबर ना. बरोबर. कांय गजाली हांवेंनी सुद्दां जेन्ना त्या मार्केटा विशीं विचार केलो आनी कांय गोश्टी वाचनात मजा आयल्यो आनी कांय लोकां कडल्यान हांवें आयकल्यो त्यो. आनी त्या मार्केटाक हांवें म्हाका दिसता आज्या बरोबर, म्हजी आई कुमारजुंयची, आजो म्हजो कुमारजुंयचो, आज्या बरोबर हांव त्या मार्केटान एज अ बॉय खूब फावटी गेला खरेदी करपाक. आनी थंय हांवें कितें पळयलां तर खरेंच जे लोक थंय येताले वेवसाय करपा खातीर ते गांवगिऱ्या वाठारांतलेच सगळे लोक आपली भाजी आनी दुसरी कितें कितें जी उत्पादनां आसतालीं त्यो घेवन थंय येतात. शेती उत्पादन. आनी हो तुमचो उपक्रम आतां खरोच बरो आसा. कोणी कितेंय म्हणू थँक्यू की तुमी खरोच बरो उपक्रम आसा. आतां एक प्रश्न परत राजकीय प्रश्नाचेर येता की तुमचो पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि तुम्ही सुरवातीक सावन मोगो पक्षान आसा. अशें आयकूं येता की तुमी सांगला खंय तुमकां जर आफावणी येत जाल्यार तुमी BJPन वतले म्हणून. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा कडेन हांव केन्नाच असो आमचे जाणटेले जे आशिल्ले त्या पक्षा कडेन निगडीत आशिल्ले. ह्या पक्षा खातीर आमी कामूय केल्ले आसात. पूण जे वेळाचेर हो पक्ष जेन्ना पक्ष उरना तेन्ना कोणाचो एक ट्रस्ट जाता तेन्ना त्या पक्षा कडेन नाते गोते आमचे कसलेंच आसपाक शकना. दुसरो तुवें जो म्हाका प्रश्न केल्लो आसा तो भारतीय जनता पक्षान तुमी वतात काय कितें, अजून पर्यंत ह्या संदर्भात म्हाका तशें इन्विटेशन येयलें ना. आणि म्हाका खंयचे एका पदाधिकाऱ्यान म्हाका कांय आफोवणें अजून पर्यंत येयलें ना. पूण फाटलें हांव 2017च्यो जर पार्श्वभुमीचेर जर विचार जर करीत जाल्यार म्हाका भारतीय जनता पक्षान भायल्यान तेंको दिल्लो आशिल्लो आनी तेजो म्हाका आदर आसा, तेजो म्हाका सन्मान आसा. आणि म्हणूनच 2017 ते 2022 पर्यंत हे कंप्लीट टर्म जे आसात त्या भारतीय जनता बरोबर पक्षा बरोबर रावप हे म्हजें कर्तव्य जावन आसा. आणि त्याच कर्तव्याची जाण आणि भान म्हाका आशिल्ल्या कारणान जे वेळाचेर भारतीय जनता पक्षाक म्हजी गरज पडली आणि जे वेळाचेर म्हाका भारतीय जनता पक्षाची गरज आशिल्ली त्या वेळाचेर आमी एकमेकाक खानाक खान लायिल्लो आसात, साथ दिल्ले आसात. आणि शेवट हांव परत एकदां म्हणन की पक्ष किंवा एक मनीस जो निवडून येता तो लोकां खातीर काम करता. दोगांयची उद्दिश्ट ही आसता सेम आसतात, पूण विचार प्रणाली एखादी वेगळी आसपाक शकता. पूण अशा तरेन आमी खंयच्याच पक्षाचे विरुद्ध ना. कारण त्या वेळाचेर सुद्दां 2017 म्हाका काँग्रेसीन पाठिंबो दिल्लो आशिल्लो, म्हाका आम आदमीन पाठिंबो दिल्लो आशिल्लो. द मोमेंट भारतीय जनता पक्षान म्हाका तेंको दिलो तेन्ना दे हॅव विड्रॉ देअर सपोर्ट बिकॉज तांची आयडियोलॉजी वेगळी आशिल्ली. पूण म्हजी आयडियोलॉजी हांव बदलपाक शकना. म्हाका जितले तेंको दितलो कारण त्या लोकांनी प्रूव केल्लें आसात
की गोविंद गावडे हो खरोखरूच लोकां खातीर काम करणारो मनीस जावन आसात आनी तेजे फाटल्यान रावप आमचें कर्तव्य आसा हें तातूंतल्यान सिद्ध जाल्लें आसात आनी त्याच गोश्टी खातीर अजुनूय हांव त्या भारतीय जनता पक्षा कडेन जोडून आसात आनी प्रामाणीकपणान आसात कारण म्हाका जे वेळाचेर हांव निकालाच्या सभागृहांत वतालो 2017 त्या वेळाचेर पत्रकारांनी म्हाका प्रश्न केल्लो आशिल्लो संपूर्ण गोंयांत काँग्रेसीची सिटां चड येतात अशा वेळाचेर तुका आज भारतीय जनता पक्षान तेंको दिल्लो आशिल्लो तुजो भुमिका कितें आशिल्ली त्या वेळाचेर हांवें निकाल जावचे पयलीं हांवें जाहीर केल्लें आशिल्लें की ज्या पक्षान म्हाका प्रामाणीकपणान तेंको दिल्लो आसात त्या पक्षा बरोबर हांव प्रामाणीकपणान रावतलो अजुनूय आसा मुखारू 2022 पर्यंत हांव आसतलो हें आज हांव सांगतां पक्षान जर म्हाका जर केन्ना जर ऑफर जर दिली किंवा इन्व्हिटेशन जर दिलें जाल्यार म्हजे जे वाघा सारके लढणारे जे कार्यकर्ते जे आसात तांकां विश्वासान घेवनच कारण आज पर्यंत म्हजो राजकीय कारकिर्दीचो निर्णय हो गोविंद गावडेन घेवना कारण तुका हांवें हेजे पयलू सांगिल्लें आसा तुवें म्हाका प्रश्न करचे पयलू म्हाका लोकांच्या आग्रहस्थावास खातीर हांव राजकारणान प्रवेश केल्लो आसात लोकांचे जे विचार कितें आसात ते म्हजे विचार आसात फायनली म्हाका सेवा करपाक जाय ती लोकांची करपाक जाय मागीर ती भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आसूं किंवा म्हज्या वैयक्तीक माध्यमांतल्यान आसूं पूण हांव एक प्रिंसिपला कडेन हांव स्टकअप आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजें मुखावेलें राजकीय कारकिर्दीचो पावलां हांव मारतलो. तर हे असले आयचे आमचे पावणे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री भोवानेस गोविंद गावडे आणि ह्या मुद्द्याचेर आमी आयची आमची मुलाखत सोंपयता. देव बरें करूं. थँक्यू.